एमपीएच्या जाग्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपा खातीर सिक्रेट आराखडो तयार, झडपट कारवाई करचो प्लॅन, मात पुतळो काडून व्हरचो खंय प्रस्न, खासा रिपोर्ट। विजय सरदेसाय वांगडा कसलोच प्रॉब्लेम ना, तो काँग्रेसीत वेलकम, सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच गिरीशाक केलो प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्ष फुडार युरी हेड ऑन। लैंगिक अत्याचाराची कागाळ करपाक गेल्ले चलयेक फ्लायटीची तिकेट काढून धाडली गांवां, कळंगूट पुलिसांचो पराक्रम, काँग्रेसीच्या अमित पालेकराचो आरोप। पावसान विसव घेतिल्ल्यान शेतकऱ्यांक लुकसाणीचो हुस्को, गोंयभर शेतकी खात्याचे झोनल अधिकारी करतात शेतीची पळोवणी, आतां मेरेन 34 इंच पावस। ड्रग तस्करीचो आरोपी अटलाचो जामीन उच्च न्यायालयान केलो रद्द, ताच्या जामिनाचेर उत्तर गोंय एनडीपीएस कोर्टान परतून करचो विचार, हायकोर्टाचे निर्देश। मावळीं गॅस शॉक लागून सोंपिल्ल्या अक्षत नाईक मरण प्रकरणात दोगांक अटक, केदार मांद्रेकार आनी रामनाथ माविंकराचेर घाळपणाक केल्ल्याचो आरोप। बेकायदेशीर खण व्यवसाय संदर्भात न्यायमूर्ती शाह आयोगाच्या अहवालाची दखल घेऊन एसआयटी नोंद केल्ल्यो गुन्हा उच्च न्यायालयान केलो रद्द, मायनिंग कंपन्यो गेल्ल्यो कोर्टात। मध्य पूर्वातल्या तणावाक लागून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, जगभराच्या अर्थव्यवस्थेचेर परिणाम जावपाची भिरांत। उत्तराखंड पावसाचो रेड अलर्ट, केरळ, आसाम, बिहार, ओडिशात मुसळधार पावसाचो इशारो। भारतीय वंशाचो नासा अंतराळवीर अनिल मेनन 8 महिन्याच्या मोहिमे खातीर इंटरनॅशनल स्पेस सेंटर रवाना।